people, it is a tribal area. The tribal area had to be notified by TCP department. Till now, you have not done it. Why you have not done it? You have not done it. I am telling you this thing that because of this builder thing, you have not happened with it. So, I can't understand. Like, you are saying that board will do. I want the notification of the board. And I'm telling you, whoever has done before this also, they have tried to do the changes, they have tried to do a lot of things. They are no more. They are no more because this entire stretch belongs to God and everybody is worshipping Devi Sateri. You might be knowing Devi Sateri. And whoever, no, I am telling you why. Your minister doesn't know. I told him in the assembly that you don't mess up with these things. Before that also, they had tried to construct something long back. This thing, Palin Lake. You can understand the sensitivity. It is not just what you are doing, converting. There is a sentiments connected to this place, which you all don't want to understand. You all are directly, like the board is directly passing what you want to say. The board is directly passing. But you will have not reach out to the people. When you are taking suggestions, it is your responsibility to reach out to the people and understand the particular area, what exactly is there on that area. But I don't know why you all are doing this. Then there is a sensitive places are there. You all have to understand, you have to realize that we have to be with the people, not with these mafias, leaders, who are, I am not talking about the environment concept, but this is very important. We are here to raise our objections with village, with ST representative, both the villages, Kuka and Palan villages are together. Others from Amalim also, they have also come together. We had objected on survey numbers. You all have approved some of the survey numbers. And these survey numbers you all have recently put up, and on 24th is your last day. Correct? So, we want that this should be rejected. I am warning you all, this should be rejected. Both Kuka as well as Palan Shivda. Otherwise, I don't know what will happen. And from the villages, I will tell you. I will tell them, and along with the villages, we'll go to the God. We'll put our Garane. And we'll keep this. You know what is Garane. So we'll worship our God, we'll call our God, we'll say that whoever is doing these things, then you don't tell me what will happen. Please, this is my request to you, because you are understanding, you need to understand. Your board, I don't know what the board is doing, just give me the notification. So, including 42/1 and 42/2, that also we have submitted. You have not, you need to revert it back. Because there is Matarichi Ghunti, that also we have mentioned. I mentioned in the assembly as well. Yes. You remember that? But you have approved it. And your signatures are there. You are sitting on, if you are sitting on this chair, you are representing the CP department. So it is your responsibility. Anybody will tell anything. You are right now sitting, you have your family. Nishta, I don't know what he is doing up to. Whoever tells you something, you don't sign on it. You think, you need to understand, you are a government representative, you are a government servant. I am an elected representative. I have a responsibility against my people, with my people. So, you know, we sure. I was the officer. I'm going to say, Gauda could be really, I don't look there. That's all. So, तुमचा विषयाचा सरांनी त्याला एक्सप्लेन कर. प्लीज एक गोष्ट तुम्ही लक्षात घेऊ पाहिजे. एक गोंय यांचं बोलतोय.
गोंय जे हांगासर वसयला ह्या उच्चभ्रू अर्थांनी वचूंक ना ज्या तुमच्या बोर्डाचेर इनमेच्युरिटी आसा तेंच्यांनी वचूंक ना ते आमी म्हाज्या पुर्वजांनी सराच्या पुर्वजांनी ह्या पुर्वजांनी आमी वचयल्लें आसा वा तें परशुरामान बाण मारून हें केलें म्हणटा पळय काय न्हू दिस इज अ मीथ ओके आयज चल्लां कितें खबर आसा गोंयांत आयज चल्लां गोंयांत अशें जशें ते सरान सांगता ते प्रमाणे तुमी ग्रावंड रियलिटी आसा न्ही थंय वचून जे तुमचे बिल्डर लॉबी आसा हे तुमचे कडेन जेन्ना हे करता मातसो प्रोड्यूस करता तुमी ते ग्रावंडार वचून पळयना ते पळयना बाबा तो हेचो जी जागा आसा ती कशा प्रकारे तेजे हें आसा देवान तेजी निर्मिती कशी केल्ली आसा हे अशे अशे गांव आसा ते अशे तेजे फायद्याशी कित्याक आसा कळ्ळें न्ही तेची सगळी स्टडी जावपाक जाय मॅडम कळ्ळें न्ही आयज तुमकां खबर आसा ह्या क्षणांत जे सगळें आज जे हें चल्लेलें आसा अन्याय अत्याचार जो आसा हो ट्रायबलांचेर चल्लेलो आसा तुमी पळयात मरिना पळया मागीर ते चिंबला आतां मिली मोलाचो हें आसा थंयसर तुमी लावन तेका हें नाका कळ्ळें न्ही सगळे सगळे हो अडवळपा नांव घेता हांव हो अडवळपा सारको हो जो बिल्डर जो आसा न्ही वचत थंय गोंयांत उच्छाद मांडला कळ्ळें न्ही इतको उच्छाद मांडला तेका कांयच पडलेलें ना काणकोण कन्स्ट्रक्शन कितें हांवें जाल्यार पळोवंक ना म्हाजे हितून आयज पर्यंत म्हाजे हितून लायफान केन्ना गव्हर्मेंट प्रपोजला खातीर देब्याची सागोगराची यांची जागा कितें केल्ली म्हणून पब्लीक पर्पजा खातीर एक्वायर केल्ली म्हणून तुमी करता एटॅक कित्याचेर करता फक्त आमी जे आमचे लायव्हलीहूड चलयता पळय काय न्ही तेंचे वॉन्ट्स कितें तेंच्यो गरजो कितें बारीक आसा तेंकां जर अशें कितें दिलें जाल्यार तेंच्या मदीं फूड घातली अशें तुमचें हेंकां दिसता मिनिस्टरांक दिसता हेंकां सगळ्यांक दिसता आनी त्या प्रमाणे तुमी कितें करता वागता ग्रांटेड घेता आतां सगळ्यांत प्रश्न करता जेन्ना तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन दिली आमचें कर्तव्य न्ही एज अ ऑफिसर आमचें कर्तव्य न्ही तेंकां बाबा एक वळीचें उत्तर बाबा तुमचें हें आसा ती जे तुमी मागणी केल्ली ती आसा ती आमच्या कोर्टान मान्य करूंक ना ओके आमी पळयताली मागीर तुमी आमकां म्हणजे नजरअंदाज करून ते आमचे सगळें सरान सांगता त्या प्रमाणे तुमी खंयचे तोपलीन ते उडयता ती घालता तें ते व्हॅल्यू करून ना तें तशें काम करता आतां तुमी म्हणटली कितें म्हाका खबर आसा एज लायक यू समटायम आय यूज टू ऑल्सो सीट हें तें हांव हें करूंक शकना बट कशें आसा थोडे जे कांय हें आसा ते तेंचे नदरेक हाडपाक जाय हांव ह्या तुमचे कडेन डायरेक्टली उलयतां तुमच्या बोर्डान जे कोण बसलेले आसा काय न्ही हेंच्यानी आमची फॅमिलीक नागयल्ली आसा लुटला आमच्यो जमिनी आनी तेंचे जे आतां न्हू तेंच्या पुर्वजांनी पयलीं लुटले आमकां लेट इट गो ऑन रिकॉर्ड आनी तेंचे वंशज जे आसा न्ही उरले सुरले आसा ते आमचे सगळे ते वापरतात अशें तरेन म्हणजे आमी कोण कुत्री माजरां कसले 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 क्रिएचर आमी म्हणजे तुमच्या हेतून आमकां रावपाक अधिकार ना हांवें आतां सगळें स्पीच केल्ली घाला न्ही ते नाका आमकां काय कितें मेळटा ती वखदां बी घालून विश बी घालून मारून उडया ट्रायबलांक अशें म्हणचें पडलें न्ही आतां अरे कितें 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 म्हणून सोचपाचें म्हणजे जाल्यार कितें आसा जाल्यार तांकां रिकॉर्ड करून म्हाजें आयकोपाक आसा न्ही तांकां दी करून तेंच्या हाका बोर्डाक दी दवर असो गोविंद शिरोडकार नांवाचो हांगासर जो आसा न्हू एसटीचो लिडर जो आसा न्हू तेंचो प्रेसिडेंट आसा तो असो अशें उलयलो न्हू लेट इट गो ऑन मिनिस्टर इज ऑल्सो तेका वरून ते की आज जो लोक जो आसा एसटी सरांनी सांगत हे व्हडलें रिव्होल्युशन व्हडली क्रांती जातली हे पळय हांव जो आसा भगवान बिरसा मुंडा आमचे जे हें आसा मुंडा कल्चर जे आसा तुमचे झारखंडचो त्या हितूनचो वयाच्या 25व्या वर्सा जल जंगल आणि जमीन याच्या खातीर इंग्रजांनी जीव घेतलो मारलो तेका बरोबर आनी तुमी कितें करता सांगता गव्हर्मेंट म्हणून म्हणटा हांव उलयता ते रिकॉर्डार वतली आमच्यो कांय ज्यो हेच्या फॉरेस्ट रायटाच्यो मागण्यो आसा कळ्ळें शेड्यूल एरिया तुमी कित्याक करिना सर इतक्याच खातीर करिना कळ्ळें न्ही शेड्यूल एरिया हे जाल्यो काय न्हू हेंकां तितून आमच्या हितून इंटरफियर करपाक कळ्ळें न्ही म्हणून शेड्यूल एरिया आमची मागणी आसा न्ही हें करिना मान्य करिना
मॅडम हें हांव तुमकां सांगता म्हणजे आमची तुमचे काय हें आसा म्हाका सगळे मिनिस्टर आसा म्हाजे बरे मित्र आसा पूण हांवें केन्नाच तेंचे कडेन कळ्ळें न्ही म्हाज्या स्वताच्या हेच्या खातीर कांय केन्नाच म्हणना हांवें मागलें हे आमचे बारीक जे सर जे आसा जेंच्या खातीर आतां हें करता सॅक्रिफायस करता कळ्ळें इज द ओन्ली वन पर्सन इन दीस गव्हर्मेंट जो हेचो आमच्या बारीक लोकांचो आवाज जाणा हितून आवाज करता कळ्ळें न्ही तशें म्हाकाय दिसता कळ्ळें न्ही म्हाका म्हाजे खातीर कांय नाका देवान सगळें दिलें कळ्ळें परंतु प्लीज तुम्ही तुमच्या हेतून सरान सांगा त्या प्रमाणे सत्सद्विवेक बुद्धी हे कोडून दी प्रश्न करता काय काय आणि प्रश्न करता आम्ही आमचे भावली मी बसला फुडें कितें आसा ते आमकां हे करून आमचो ऑफिसांत कसो याद उरता तेजे बरोबर की न्ही ताटकण्या खातीर सो काही लोकांचे जे म्हणजे आम्ही तुमचा उपदेश दिवपाक येवना परंतु हो जो इंडस्ट्रीज पळय जाता लोकांचे व्हेरी सांगतो ते काबर मानव जातीचो हें आसा मानव जात जे आसा काय न्हू तेजे कडेन आमी कितें करिना न्याय करिना अरे बाबा तुम्ही जे आसा न्हू पयसो कर 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 करून कितके करतले कितक्या पिढ्या खातीर करतले तुमी आनी ती मागीर कितें कश्ट करतना खातली ना ते पसता करू दे तांच्या पिढ्यां फुडल्या कश्ट आम्ही करिना आता सो थँक्यू आमचो पांय न्हू आसा पळय लागतलो इतले वर्सां जाले आमच्या जाणट्यांनी सांबाळून दवरलो कित्याक तुजी आमची तरणाटी भुरगीं आहा पळय तुमच्या खातीर तो बरो सोबीतकाय उरचो फाल्यां समज जर तो डोंगर गेलो जाल्यार आमची जे सगळी बायो आसा जी आमची तळी आहा ते गणपती आमी पायता रोखडेच बरें सुकून पडटा आमकां फाल्यां गणपती सुद्दां पावपाक तुमकां पडटा तुमी जाणा दोगांचे कॉन्फिडन्स जायत जाल्यार शिकयता तुमी दोगां टेक्निकली कितें तशें आमच्या गांवांत आयज 95% ट्रायबल लोकेशन औषधी सीटा पंचायत आनी पंचायतीन 52.24% फाल्यां समज जर हेजे जाग्यार भायले लोक येयले आनी आमचे गांवचे सोडून आनी कोण लोक येयले जाल्यार आमचे जे रायट्स आहा आमकां जो गव्हर्मेंटचो फंड येता आमकां गव्हर्मेंटान जे प्रोटेक्शन दिता ते आमकां आमचे हळू कमी जायता आयज ट्रायबल मिनिस्टर आमच्या इनिशिएटीव घेतलो की आमच्या गांवांत कॉम्पिटिशन आनी तो सगळो आमकां रायट करता फाटलीक आमकां 10 वर्सां जालीं उदक मात सुद्दां येनासलें एक पयल्यान येताले पयल्यान समज चुकलो जाल्यार 2 दिसांनी 3 दिसांनी आमकां उदक येतालें बायलो आपल्या भुरग्यांक पयशे घेवन तांचेर वयताले उदक घालपाक आयज सर येयल्यार आमकां उदक येयल्यार दिसाक 1 वर 2 वर उदक येता फाल्यां समज इतले तर उदक उदक गिरणीन येयली पयले दोंगराचेर जाल्यार आमकां मात सुद्दां उदक सोडून मेळपाना पयलू पायपलायन वयता ती तिंकर आमच्या जो जाणट्यांनी देवस्थान आमचे जे शिमो आहा सरान तुमकां सर्वे नंबर सांगले 42 बार 1 42 बार 2 50 बार 1 54 55 हे 5 गांवचे शिमो आमकां खबर आमच्या गांवांत कितें आहा आमकां कोणाचें वायटूय जालें ना म्हण आयज तुमकां ओपनली सांगता कितें आहा हेजे पयलू जे जे कोणी हांगसर कमिशन दिवपाक सोदले जाल्यार एका वावरलो आनी थोडे जाण हे गोंयांत हे संवसारांत ना सुद्दां काम करताना सरान कसं सांगले मानाय जो फुडें फुडें एक्सपायर जाता ह्यो जी करपाक आसा ही गांवांत घडल्या कित्याक लागून आमचे श्री सातेदेवी जी आमी सगळीं तुका मान दिता तुमी जाणा सातेदेवी म्हणल्यार कोण ती जमनीची देवी आयज हे देवीन तशेंच आमचे शिमेकार आहा ते 7 नंबर हे भितर पडटा तशेंच राखणदार आमचे तशेंच देवसार आसा देव आसा आमचे सगळ्यांचे कुलदेव आसा हे देवांनी तो गांव सांबाळलो गांवकारांक सांबाळलो म्हणून हो गांव उरलो नाजाल्यार हो 2007 गांव काबार जावन पडटलो आयज आमच्या गांवांत पळयलें जाल्यार आमच्या खातीर फेसिलिटी गार्बेजाची ना ड्रेनेज फेसिलिटी सारकी ना बाकीच्यो गरजेच्यो ज्यो फेसिलिटी आसा त्योय ना आमच्या खातीर समज जर फेसिलिटी ना जाल्यार ह्या लोकांक फेसिलिटी कशी उरतली आमचें कितें जालां मनशाचें आयज खंयच्या वाटेन आमी धांवता हालीं थंय जीव आसा बारीक बारीक जीव आसा इन्सेक्ट आसूं बर्ड्स आसूं रेप्टायल्स आसूं आमचे कोण दोंगराक तेकोन ते स्नेक्स सगळे देंवता तो ते आपले हॅबिटेटान वयता कोणाक त्रास करता
आयज त्या दोंगरा वयर समज जर तूं सगळी नाशाडी करून उडयली फाल्यां हे जे आमचे जीव आसा ते वयतले म्हणून एक देवान तुका एक जागो धरलो तो म्हणटा दोंगर रावपाक होच जर तर दोंगर कामार करून उडयलो जाल्यार हे आमच्या गांवांनी पावतलो आमच्या घरांनी पावतलो फाल्यां आमचे मदीं निर्वाह तुमचे मदीं देवान जी तुमच्या दिसा तुमी सांबाळून दवरलेली आयज मागता तुमी लाभार्थी अशें आयज जर तर तुमी पळयत गोंयभर अशें चालू आसा माणूस सगळे गोंयभरचे दोंगर जे आसा ते सांबाळ आनी ल्हान भुरगीं आहा आमकां आयज गोंयांत रावतलो म्हणून दोंगर जाता कितें रावों नाका पूण जाणटेनी आमकां मातयेर तयार केल्लो म्हणून आमकां आमी गांवांत रावता आमकां हो गांव सोडून भायर वचपाक आमकां उमेद येयना कित्याक आमी मातयेर तयार केला हे जमनीक आमी आमची आवय म्हणटा आमी देवी म्हणटा हे जमनीक जसो जसो तुमचें कर्तव्य आसा तशें आमचेंय कर्तव्य सांबाळप आसा तुमकां देवा कृपेन एक गोश्टी कितें आसा ती सगळी सांबाळपाक जाय गोंयांत इतलो जागो ना की व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डींग हाडटली म्हाका गोंय सांबाळ्ळें आनी एक जागो सांबाळ्ळो पूण ते बिल्डींग खातीर आमी मरतले वयतले आमी 60 वर्सां फाटीं सुकलो तांकां खबर पूण म्हाज्या हो गांव जागो आसा गोंय आसा तो दुनिया दिवो तुमकां फाल्यां हीट वेव क्लायमेट चेंज फ्लडींग हे पळोवपाक आमी जिवचे आयज जर हे सगळें चालू उरलें जशें देल्ली जालां आनी देल्ली थंय जालां म्हणून आयज गोंयान एका सुशेग येवपाक फाल्यां आमी 10 वर्सांनी पळोवपाक मेळटा मॅडम हांव पयलीं सांगता एक्चुली म्हाजें लायफ पळय सेटल ना आनी लायक सेटल आनी म्हाका न्हू गांवांत कितें जाल्यार करता गांव जेन्ना आमचो सर येयलो न्हू तेन्ना आमकां सगळें बरी दिसता गांवांत तेन्ना तूं पळय गांवांत लागून जवळटलो सिंगल केन्ना बॅनिफिटा वयतलो पळय तेन्ना तुका देव करता लोकां पासून बरोबर तेन्नाय तुका देव वॉट इज रायट जेन्ना तूं दुसऱ्या पासून तूं दादा तुका गांवा पासून कितें करता पळय तेका स्वता तुका देवाचो निवड आसता सो आमचो 44 बार 1 आसा तो एक्चुली तेज्या सकयल आसा पळय तो स्प्रींग आहा ही स्प्रींग म्हाका दिसता इतल्या वर्सांची स्प्रींग ती कोणूच नको मनशाक ती गेला कितें सो कितें आसा ही स्प्रिंग आमकां जेन्ना उदीक आमकां जाय तेन्ना गव्हर्मेंट दिवंक शकना स्प्रींग पळय थिंगा आसा तेका आमी कितें पळय बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट करून तुमी कितें करूंक शकता तुमी गव्हर्मेंटाक कळो नाका गव्हर्मेंटाक विचारूंक जाय सगळें जागे सो फायनली कितें आसता जेन्ना एक बिल्डर घेता आमकां जर ती गांवांत सुविधा ना जाल्यार तिंकां तुमी खंयच्यान हाडटले गव्हर्मेंट तिंकां खंयच्यान उदीक दितले आमचो शेअर वयतलो तिंकां सो आमी एज अ बारीक लोक मागीर आमकां जे पयशे नासता ती स्पेंड करून आमकां टँकर हाडपाक आनी कितें हाडपाक सो आमकां ती पॉसिबिलिटी ना सो ते कितें करता आपणाक जाय तें करता तिकडे व्हरता कितें तुका पयशांचो रेन आसता तुका पयशांचे सारकें बॅगां भरलेली आसता आनी कितें आसा जेन्ना आमी लोक आमचो लोक कितें कमिशन टाक्सेशन वयता पळय तुमचे पार्ट ऑफ ती पंचायत आनी केसीकार त्रास करता कित्याक घरा कित्याक आमकां एज अ मिनिस्टर आमकां पॉलिटिक्स स्लेव जावपाक तिका स्लेवूच बारीक एज अ एसटी कम्युनिटी आमकां सदांच तेंच्या पांया कडेन रावपाक जाय स्लेव ना जाल्यार तेंचे कशें जातलें तिंकां ते सलमनूच येना आमी बाबा वयर सरले जाल्यार आमच्या पांया कडेन कशें आमी रावतले मिनिस्टराक सदांच आमी स्लेव जाल्ले जाय सो आमचो गांव आमकां राखपाक खूब आमी एज अ आमच्या वांगडा आतां लोक ना जाय आनी आमी सदांच बाळगतात कित्याक फाल्यां सकाळीं कितें संकट येता जाल्यार म्हाजें कितें गांव पासून येतलें आनी त्रास जातले खूब त्रास जातले की आमकां आतां एक्चुली तूं आमच्या कोर्टान तूं येत न्हू एवरी तूं फोन मारतलो पळय थिंगा उदीक तुका मेळटलें पूण तूं लीक करतले पळय जाल्यार तुका उदीक मेळटलें इतलो सोबीत देवान तो राखून दवरलो पळय जागो आसा आनी आमचे रिच्युअल्स आसा पळय ते दोंगराचेर सुद्दां जाय जे व्हडले व्हडले रिच्युअल्स आसता पळय ते तूं दोंगराचेर स्टार्ट जाता मागीर ते देवळांनी पावता सो ते आमकां करूंक मेळटा कित्याक आतां जाणा तुमी जेन्ना तुमी बिल्डींगे येयले कितें येयले ती ऑब्जेक्शन हाडटा स्पीकर आमकां आवाज करता आनी कितें डिस्टर्बन करता कितें वाजयता कित्याक डिस्टर्बन करता सो हें आमकां फुडें मागीर करूंक जाता कित्याक तुमी म्हणटले तिका मागीर डिस्टर्बन जाता आनी कंप्लेनी जातले मागीर आनी हेच आमी गांवाक लागून वावरता म्हणून आमची कंप्लेनी जाता बट वी आर नॉट सिटींग विथ दॅट वी वॉन्ट टू गो अहेड ऑफ पीपल सो आमी रिक्वेस्ट करता मॅडम तुका कित्याक गांवांत आमच्या कुर्ता गांवांत आमी सारकें कित्याक आमकां कोण पळयना सुद्दां एक्चुली सो एमएलए सर येयलेले पळय कोणूय तेका येयलो भुरगो तेजी सिम्प्लिसिटी सांगता आमकां सुद्दां एक एक टायम
जाल्यार एक कितें आसता पळय नाका आसता कित्याक तो ऑपोजिशन आसता तो आमच्या बाजून एक सराटी कितें हांगा आपणा पळय कितें नाका पळय तितलें करून घेता तो ते गांवाक वचोन जे तेजे अगेन्स्ट उलयता पळय तुमकां फर्स्ट प्रिफरन्स दिता तो आनी हांव ताका एक्चुली म्हाजो सर म्हणून हांव ताका एक टायम लोकांक सांगता हांव सॅल्यूट करता म्हणटा कित्याक जे भशेन तो वावरता पळय हांवें लायफान म्हाज्या गोंयांत केन्नाच पळयना ते भशेन तो रिप्रेझेंट करता कित्याक एवरी मिनिस्टर इज बॉदर अबाउट या मनी ओन्ली कित्याक हांव नको दिता इतले पयशे कित्याक जाय ते फायनली देव जाण आमचें कितें आसता तें वेरी स्टँड देव गॉड नोज वी कॅनॉट चीट गॉड वी कॅन चीट यू एंड फॉर अस पीपल मिनिस्टर कॅन चीट अस बट वन थिंग रिमेंबर वी कॅनॉट चीट गॉड विल जज वन डे ही विल जज and the time will come to judge. No one will spare, no one will be saved. He will judge one day. So I request you, anything comes to you, when our things comes to you, please reply to us, sir. Because he is not only working for Santander, he is working for all over Goa. And his burden is for Goa, not only for our constitution, but entire. Now you can see who is coming before you. Any objection, any minister is coming, any opposition is coming because of their religious and because of Goa. He is the only one who will see in your life. And in the future also, he will be doing a very good job. I know his God and his over his life because he is working for people, not for money. And he is getting a lot of offices and all, but he is not depending on that. He is depending on people because you don't want curses. Curses will get the one who go against God. And people curses, you know what will happen. He is definitely for minister or whoever is doing wrong things, he have to face that. He has to face that curses. He as a religious representative, he request anything comes and any objection comes, please give us the reply to our minister. So आम्ही सिंपल सांगता की तुमकां आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ एसटी, विलेज रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ पालेम, विलेज रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ कुर्का, both the villages, त्यांच्या तुमकां सांगला कितें आसा एंड वाय इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी मेनली हांव एक सांगपाक सोदता की आतां जेन्ना पोर्चुगीज राजवट आसली गोंयांत 450 वर्सां आमच्या स्वतंत्र सैनिकांनी झूज दिले. तेजे नंतर गोंयांत स्वतंत्र मेळ्ळें आनी गोंय लिबरेट जालें. जेन्ना गोंय लिबरेट जालें तेन्ना इतली ग्रिनरी आसली की ह्या पोर्चुगीजांनी पासून ह्या दोंगरांचेर हात घालून ते तांकांय खबर आसली की हे दोंगर जे आसा ह्या दोंगरांक आमी देव मानता देव आनी ताका लागून आमी ह्या दोंगरांक पुजा करता. आयज आमी हिंदू प्रत्येक जे आमचे कार्य आसा ते ह्या दोंगरा वयल्यान हाडून जावं हे वर्शीप करून देवाक आमी अर्पण करता. हेचो कारण कितें आसा कित्याक आमच्या हिंदू ग्रंथांनी बरयल्लें आसा की हे सगळें आसा हे समर्पीत रितीन आमी राखपाक जाय आनी फुडें व्हरपाक जाय. आनी त्याच निमित्तान हांव तुमकां सांगता की पुर्चुगीजां पासून तेजेर हात घालूंक ना, पण आयज आमचो हो सरकार जो आसा तो तेंचेर हात घालता. आयज आमचो सरकार हे व्हडले व्हडले दोंगर जे आसा ते सुकयता. हे कोणी बिल्डर लॉबी जावं खंयचीय लॉबी येता आनी ते आमकां हें करता आनी जे करता ते टोटली इलिगल. आमच्या कायद्यान पासून बसना. तुमी एक कायदो हाडटा त्या कायद्यान तुमी करपाक सोदता. बोर्ड हाडल्या बोर्डान तुमी करपाक सोदता. बोर्डान तुमचे मॅनेजमेंट आतां हांव आनीक सांगता तुमचो जो बोर्ड आसा आय नो एवरीथींग हू इज द मेंबर हू इज नॉट द मेंबर. देर आर मेंबर्स whose property is there and we has a conflict of interest. So अशें कशें जावपाक शकता की स्वताची प्रॉपर्टी डेव्हलप करता, स्वताचे हें करपाक बोर्ड मेंबरांची प्रॉपर्टी हें करता. बोर्ड मेंबर खंयचे प्रोजेक्ट कन्सल्टन्सी आसा आनी बोर्ड मेंबर प्रोजेक्ट ग्रांट करता. सो दीस इज अ टोटल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन पार्ट ऑफ टीसीपी डिपार्टमेंट. आनी आमी प्रत्येक गोंयांत पळयता की ज्या तरेन पुर्चुगीजांनी आमचेर अत्याचार केलो बट आमचे जमनी ज्यो आसा त्यो जमनीक हात लावना, जमनी काबार करूं ना. आमचे रिसोर्सीस जे आसा ते रिसोर्सीस ताजो यूज केलो. रिसोर्सीस ते भायर पावयताले आमच्या गोंयच्या भायर देशाच्या भायर जे रिसोर्सीस थंय पावयताले. पण तांकां खबर आसली हेजी जी हें आसा कितलें इम्पॉर्टन्स आसा कित्याक ह्या रिसोर्सीसार कितें कितें करपाक शकता. आयज पाळ्ळे गांवांत 7 शिरांचे भेंडे रोयता. 7 शिरांचे भेंडे इज नॉट ऑल ओवर वर्ल्ड तुका मेळपाचें ना. इट इज GI टॅग आनी ते तुमकां खंयच मेळचें ना. सो फाल्यां समज अशें जालें जाल्यार तांकां ते 7 शिरांचे भेंडे खावपाक मेळटना. तो टेस्ट पळयल्यार तुमकां आनी खंयच मेळपाचो ना. सो असले तरेचे जे एक आमचो दायज आसा हे दायज आमचो राखपाचो कर्तव्य आसा, तुमचोय राखपाचो कर्तव्य आसा. आनी तुमी म्हाका एक तुमकां सांगो अशें दिसता तुमकां कोणूय प्रेशर घालता कितें घालता
नाजाल्यार तुमी तांकां सांगपाक जाय की ही आपणाची फाल्यां तुमी ह्या चॅरीचेर आसा फाल्यां आसतली नासतली पण तें नांव तेंच्यांनी रावची बाकीचो कोण रावता ना तुजेर जायना तुमी सांगा की आपणाक जायना कोणाक कितें करता करून तुमी गव्हर्मेंट सर्वंट यू आर रिप्रेझेंटिंग पीपल यू हॅव टू अंडरस्टँड पीपल्स दिसली म्हाका पळय म्हाका सगळें कळटा काल आमी केलें तुमी तांकां परमिशन दिली ग्रँड आयताची आतां तुमकां ग्रँड आयताची तुमी परमिशन दिली तांकां आनी तेजेर कन्स्ट्रक्शन रिटेनिंग वॉलाचेर तुमी तो वचून आजून पर्यंत पळोवंक ना नो बडी हॅज सीन इट हांवें पर्सनली वेळ पळोवं तें हांवें वचून पळयलें आनी पळयत जाल्यार तेंच्यांनी एन्क्रोचमेंट केला दे हॅव कम इन द पब्लीक प्रॉपर्टी नो बडी सीन नॉट इवन डीसीपी नॉट डीसी टुरिजम सो हांवें जेन्ना इंटरव्यून जालो तेन्ना टुरिजम डिपार्टमेंट गेले ते काल डीसी डिपार्टमेंटाक डीसीपीकूय हें केला सो देन now there is a top of control because they have already encroached almost around 6.5 meter area which encroached केला so this is the reality what is happening तुम्ही ते ground reality पळयना entire department but I sincere request to you आता एकूच रिक्वेस्ट आसा आमी आतां तुमकां मेमोरेंडम दिता there is Palem village more than 500 signatures are there in Kurka village more than 400 signatures are there both the village this is just the village we have not gone to village panchayat the entire village panchayat this is just the village other than that individual complaints letters are there from all the villages individually ST being a ST representative we will submit to the ST commission as well so आमी सगळ्यांक हें करताले being president a tribal she is आदिवासी so आमी तांकां पासून हें सबमीट करताले because it is injustice on tribals आमचे जे ट्रायबल गांव आसा तेजेर बहुजन समाजाचे जितले लोक आसा जे सामान्य लोक आसूं बंडारी समाज आसूं आमचे कडेन ST आसूं खारवी समाज आसूं बाकीचे 19 जाती आसूं ह्या सगळ्या समाजांचे हे अन्याय आसा आनी तुमी असो अन्याय केलो जाल्यार कोण उगी रावपाचें जाल्यार फुडें क्रांती जातली तुमी म्हणटा आसतले आयज तुमी हांगा आसा फाल्यां सरकार हांगा आसा हो सरकार फाल्यां आसतलो काय नासतलो पण हो गांव दवरपाक लागून आमी आमचे झूज हे जळटले सो तुमचे रिक्वेस्ट आसा की तुमी हे आमचे अंडरस्टँड जातली आनी तुमचो जो स्टँड आसा तो ऑन 24 हो स्टँड आमचे सायडीन ना की त्या बिल्डर जे कोण आसा तेंचे सायडीन ओके Do. Thank you. Bye. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर